बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बागिबोन पावलुची तेसलोनिकांक बरयलेली पयली चिटींत आवेसवर एक व्हड एक अशें म्हणटा. देवा आमच्या बापाच्या आनी सुम्या जेसू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा ते पवित्र सोबेक नोमान करता. देवाची दयालाय आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. जेसूच्या नांवान एकठांय जाल्ल्या पवित्र सोबेक नोमान करता आनी जेसूची शांती तुमकां आवडेता. ह्या पवित्र मंदिरांत दिसा फांतोडेर जेसूक भेटूंक आयिल्ल्या तुम्हा समेस्तांक येवकार. प्रकाशनेचें पुस्तक आवेसवर 22 व्हड 13. हांव आल्फा आनी ओमेगा म्हणजे पयलो आनी निमाणो, ओरोम आनी शेवट. जेजू राजाचो राजा आनी दोनयांचो दोनी ह्या पवित्र आल्तारार ह्या उंट्या रुपान हाजीर आसा. तोच आमचो ओरोम. सोगलें ताचे कडसून सुरू जाता आनी ताचेच कडेन शेवटाक पावता. ह्याच जेजूक आमी आमचे मोदें येवकार दिवया आनी सासणागी पडून नमस्कार करुया. गीत घेवया W24 पेज 276. W24. Orum baktam tu yeta yeta Utum chifa denyan yeta Burgyang tucha betu yeta Dorashon tuchi divu ketai tu yetai tu sodan yetai yetai tu sodan yetai yetai povit sobdan tu yetai yetai Sonskarani viguk yetai Kudi rokta posuk yetai Nirontori ravuk yetai
soda dietai dietai tu dietai tu dietai tu soda dietai dietai Parvyarupan tudun dietai Satkondeni vati dietai Iksurangsa ngatu kietai Có tu lô liang bồ su kia tai tu ye tai tu ye tai tu so da chia tai ye tai tu tu so da chia tai ye tai Phật tiên sa cu tu ye tai Surya kinan devun ye tai Shitol Tanyan Shanti Nietai Varyalarar Pivun Nietai Tu Nietai Tu Nietai Tu soda dietai dietai Tu dietai Tu dietai Tu soda dietai dietai Tambonastan tu dietai Sukantoshins dukan dietai Jini goni tani dietai Shiki mornan Voru kietai Tu dietai Tu dietai Tu soda dietai dietai Tu dietai Tu dietai Tu soda dietai dietai विषय न्यायनीत काकलूत आणि विश्वास हे तुम्ही सांडल्यात न्यायनीत काकलूत आणि विश्वास हे तुम्ही सांडल्यात
भागीवत लुकाचे शिवर्तमान आवेसवर 18 वोळ 13. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो, दोळे पोरयान स्वर्गाक लावूंक ताका काळीज जालें ना. पूण अर्दें बोडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकलूत कर. सोम्या जेजू, आमचे खातीर तुवें तुजेंच बलिदान बापाक केलें. आमकां पातकां मेकळीं करच्याक तुवें तुजें रगत वारयलें. तुज्या रोगताचो निमाणो तेंबो पर्यंत तुवें आमकां दिलो आनी आमची सुटका केली. तुजी काकलूत मोग भोगसोणें न्हयच उतरांनी, पूण तुज्या जिविताच्या बलिदानांतल्यान तुवें दाखोळ केलें. पूण आमी जाल्यार दुसऱ्या सोवे काकलूत मोग दोयाळाय भोगसोणें दिवंक ना. परतें जाल्यार दुसऱ्यांच्यो चुकी सोदूंक भोंवल्यांव, आच्यो ताच्यो चाडयो केल्यात, दुसऱ्याचें नांव उबयलां, दुसऱ्याच्या घोराब्यांनी फूट घालूंक प्रयत्न केला. आमी प्रमाणीक आनी दुसरो पातकी म्हूण आमची समजणी जाल्या. आमकां बोगोस सायबा, आमची काकलूत कर. आमी आदारलोल्या चुकीचेर आमी दुसऱ्याक दिलोल्या दुखाचेर आमचें कोंती बोरीत काळीज ह्या वेळार बापाक उबारुया. आनी आमचो मोगाचो देव आमकां बक्षिता हाची खात्री आमी करून घेवया. कोंती बोरीत काळजान देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक आमी गीत गावया. I-28 पेज 133. I-28.
सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाची ओकोदिता सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाची ओकोदिता आत्म्या म्हज्या कालसांता देवाचे उपकार तुय आत्म्या म्हज्या कालसांता देवाचे उपकार तुय जिवीत तुझे कोरेन्स देण्याने बोरीत वेता जीव नवो बोल नवे Tony pirai portota Jivit chikorins Denyani borit veta Chiu novo bol novi Tony pirai portota Otmia mocha Kalsanta Devachi upkaratoy Otmia mocha Kalsanta Devachi upkaratoy Bapu isosobala Konwalayin vagoita Apnachi etlianchi Purmeshwar doya kota Bapu isosobala Konwalayin vagoita Apnashi etliachi Purmeshwar doya kota Otmya mocha Kalsanta Devachi upkaratoy Otmya mocha Kalsanta Devachi upkaratoy स्तोत्र 9 आणि 2 वोळ 1 ते 2 सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो किनोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो बो वर्त्या देवा
सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिनवास मोहिमा फावो, कित्याक दर एके घडयेक दर एका दिसाक दर एका वराक आपले हात उगडून आमचेर बेसावा ओतयत आसा. ताचो मोग आमची सोवे कधीच थांबना वो कधीच थोडो जायना. आपलो मोग आमा सोमेस्ता सांगाताक एकेच तरेचो जावन आसा. जावं आमी ल्हान वो व्हड, भुरगो तरणाटो वो जाणटो, ग्रेस्त वो गरीब, तो आपलो मोग आमचे ताय ओतयत आसा. आमी दोलडिरी आनी पातकान जियेल्याव आनी जियेत आसाव, तरी पूण ताचो मोगाचो सागोर आमची सोवे उणो जायना. ह्याच खातीर दर एके घडयेक न्हय आमी पुर्ती पूण बोगोर आमचो देव व्हरतो, आमचो देव मोहिमेन भरलोलो. ह्याच मोहिमेन भरलोल्या देवाक आमी दिनवासूंक फावो. आमच्या देवाच्या नांवाक आमी मोहिमा गावुया. गायनाचो अंक Q13 पेज 172. Q13. सर्वेस्वरा देवा मोगल बापा आमच्या, तुझ्याच नावांक तोराय, तुझ्याच नावांक मोहिमा फावो. सासना सासना तुझ्या व्हडल्या नावांक मोहिमा गायता बापा. तुझ्या व्हडल्या नावांक मोहिमा गायता बापा. उत्तम एकलोच तो तूं, बोलीस्ट तेज वोंतोतूंस. मोलबार पृथ्वीर सोगोत तुझेच मोडचें देवा मोगाळ बापा आमच्या. तुझ्या व्हडल्या नावांक मोहिमा गायता बापा.
अर्त्यानावा मोएमा गायता बापा या वेळार सगळीं उबी रावया आनी देवाचे उतर आयकुया. मातेवाचे शिवर्तमान 23 वड 23 ते 26. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा तुमची. ओर्तेलाव, बडीशेप आनी जिरे असल्याचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण समर्थीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आनी विस्वाशीपण तुमी सोडून दिल्यात. ते पयले तुमी चुकयनात, तें बरें आसा. पूण हें की तुमी पाळूंकूच जाय आसली. एक जोळाल घालून काडटात आनी आख्खें ऊंट गिळटात, तसले कुडे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा तुमची. तर पात्र आनी ताट भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमीच नागवणे आनी पोजडपणान भरलोले आसात. आरे कुड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तें नितळ जावचे खातीर पात्र आनी ताट भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. दोंगी धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिसेवांक जेजू धमकी दिवन अशें सांगता, कोटा तुमची. कुस्कुटा सारक्या वस्तूचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण समर्थीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आनी विस्वाशीपण तुमी सोडून दितात. जुदेवाच्या धर्मीक कायद्या प्रमाणे एक जुदेवाच्या जिवितान दावो वांटो जावन आसलो एक म्हत्वाचो भाग. दुसरे समर्थीच्या पुस्तकांत आमकां हाचो उल्लेख केल्लो मेळटा. तुमच्या शेतांत वर्साक पिकता ताचो एक दावो वांटो कुशीन काडात. दुसरी समर्थ 14:22. हो दावो वांटो जावन आसलो आदार एका लेविताक. म्हणटच जोन एका जुदेवान आपल्या उत्पन्नाचो दावो वांटो देवाक भेटोवचो म्हूण जुदेवाचे कायद्यांनी बरयलोले आसले. फकत मुखेल पिकाचो दावो वांटो दिवंक जाय आसलो. पूण ओर्तेलांव, बडीशेप आनी जिरे ह्यो जावन आसल्यो पोरसांत रोयलोल्यो
वनस्पती. फारिसियो बारीकसाणेन सगल्यो वस्तू पळयताले आनी देखून ल्हान पिकाचो लेगीत ते दावो वांटो सोदताले. पूण हेच फारिसियो ओनीत, निश्ठुरताय, व्हडपण सोपूत घेवन मागीर ते परतून मोडूंक गुन्यांवकार आसले. म्हळ्यार चुकीचें जावचें ना. जायत्या फारिसेवांनी कायद्याची ल्हान ल्हान कुस्कुटां मनांत दवरलीं आनी गरजेचे वस्तू विसरले. भायल्यान बरें जिवीत दाखयताले आनी भितरल्यान पोजोळपणान आनी नागवणें जावन आसले. आज आमी लेगीत जावन आमच्या कुटुंबान, समुदायेन वो फिरगोजेन ल्हान ल्हान आचार मानतांव आनी पाळटांव. आयज आमी आमकांच प्रस्न करची गरज आसा. हांव खरेंच ओत्मीकतायेन वाडूंक सोदतां काय, वो असल्या चालत्या आचारा फाटल्यान लिपून चवकशी करिनासतना म्हजें जिवीत जियेतां काय. ह्या वेळार आमच्या काळजांतली मनांतली भावना
आमच्या कालसन मनान उप्रासतले प्रश्न, आमच्यो गरजो, आमच्या चिसू मुखार घालुया. आमचे कालीस मन ताका उक्तें करुया. आमचे जिवीत ताका तावे. आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमची समुदाय पिरगोचे पासत आनी आख्या संवसारा पासत आमी मागुया. संवसारांत उप्रासतले थोडीक प्रश्न, थोडीक आव्हानां, थोडीक गरजो, जेजूच्या मुखार दवरुया. ज्या भावा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक आमकां सांगलां, वो आमी तांकां आमचे मागण्यांचें आस्वासन दिलां, तांचो ह्या वेळार उगडास करुया. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून एकाच मागण्यांतल्यान आमी बापाक उबारुया बरोबर म्हणून. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.